एक उलोवपी जिराफ। तें दाट रान आशिल्लें। त्या रानांत एक जिराफ रावतालें। तें सादारण जिराफ नाशिल्लें, तें खूब बळिश्ट आनी मनशा भशेन उलोवपी जिराफ आशिल्लें। एक दीस एक राजा शिकार करपाक रानांत येता। राजा जिराफाक पळोवन बाण मारता। राजा आपले वटेन निशाण करता हें जिराफाक कळटा। तें पळोवन जिराफ वेगान धांवता। राजाय ताचे फाटल्यान धांवता। राजा जिराफाच्या फाटल्यान धांवता आसतना मुखार व्हडलें फोंडकूल आसा, पूण ताका तें समजना। धांवता धांवता राजा त्या फोंडकुलांत पडटा। जिराफाक राजाची दया येता। जिराफ राजाक आदार करपाचें थारायता आनी ताचे कडेन वचून राजाक म्हणटा, तुका गंभीर जखम जावंक ना अशें म्हाका दिसता। हांव तुका हांगाच्यान भायर काडटां अशें म्हणटा। जिराफ उलयता तें आयकून राजाक अजाप जाता। हें जिराफ सामान्य न्हय हें ताका कळटा। जिराफ राजाक भायर सरपाक आदार करता। राजाक आपल्या कर्तुबाची लज दिसता। तो जिराफाची माफी मागता। देख, सदांच दुसऱ्यांक मदत करप।